मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. हालींच एनआयओन म्हादयचेर दिल्ल्या अहवालाचेर गोंयांत तापलें वातावरण. खोटो रिपोर्ट दिल्ल्यान आरजीपीन एनआयओक आनी भाजपाक काडले उजरावन. तांचो हो अहवाल फेक आशिल्ल्याची केली आरजीपीन खर टिका. जुवारीनगर दाबोळी महामार्गार अपघात. योग्य सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान आनी ड्रायव्हराची घुसपागोंदळ जाल्ल्यान ट्रक आनी कारी मदीं घडलो अपघात. गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस. 16 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट लागू. 20 तारखेमेरेन पावसाचो अदमास दिला आयएमडी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जुवारीनगर दाबोळी महामार्गार अपघात जालो. योग्य सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान आनी ड्रायव्हराची घुसपागोंदळ जाल्ल्यान ट्रक आनी कारी मदीं हो अपघात घडलो. बरें म्हण बरें, कोणाक कांय जालें ना. पूण अशा घाळपणांक जबाबदार कोण? सामान्य लोकांचे कोणाक पडलेलेच ना वय? हे सगळे प्रश्न केन्ना थांबतले? सामान्य लोकांक प्रश्न पडला. गाडी भितर घेतलं म्हणटात न्ही आनी मागीर ते फाटल्यान तो ट्रक ताका मोकलो तेका. आतां पळय ब्रिजाचें काम चालू आहा न्हू, तुमी डिवायडर तुमी ओपन कित्याक दवरतात? तुमी डिवायडर तुमी ओपन धरलो म्हणून तो गाडी भितर गेलो न्हू. तुमी मागीर सेफ्टी कर न्हू ब्रिजाच्या कामाक तर. आनी ब्रिजाच्या कामार सेफ्टीच ना. पळय आनी मदीं थोडे दीस पयलीं हांगा दाबोळी इलेक्ट्रिसिटीचो मनीस येयलो आनी तेजे वयर ते फेरेवड पडलो आनी मेलो तो. आता रिसेंट केस झाल्या. रिसेंट आता जस्ट हांगा एक्सिडेंट जाले हांगा. सेम प्लेस सेम स्पॉट. सेम प्लेस स्पॉट मातशी फुडें आहा तो जाले दाबोळी आनी हे जाले एमएस कॉलेज. ओके. आनी डिवायडर कित्याक ओपन आहा म्हणटा आमी. पळय तुमी मातशें काड ते फोटो. हांगा पळय डिवायडर ओपन आहा आनी आतां मिस्टेक कोणाची आहे? सो डिवायडर ओपन आसा म्हणून तेणेन गाडी सायडीन घेतली. आनी मागीर थिंगा एरो मार्क आहा थिंगा. पळय हांगा पळय एरो मार्क आहा. एरो मार्क दिलो म्हणून त्याने गाडी भितर घेतलो न्हू. आता मिस्टेक कोणाची पळय तुम्ही. सर इधर स्पीड आ रहा था ये ट्रक वाला उधर से. उधर एक गाड़ी को भी अटैक करके आया, ट्रक को, दूसरा ट्रक को. मैं पीछे था, देख रहा था मैं. उसके बाद इधर आके ना ये साइड में था वो, ठीक है. उस साइड से ये देखो उसका टायर का निशान है, इस टायर का निशान है पूरा. एकदम इधर से आके एकदम ऐसा मार दिया वो, गाड़ी को ठोक के पूरा ऐसा मार दिया. तो मेरा गाड़ी में पीछे था, मैं ब्रेक नहीं मारता था, तो मैं पूरा खत्म होता था अभी. तो वो व्हाइट गाड़ी आपका है ना? वो व्हाइट गाड़ी मेरा है. तो अभी मिस्टेक किसका है? वो आगे वाले गाड़ी का या ट्रक का? ट्रक का है सर. तो आप बोल रहे हो वो ट्रक ऑलरेडी पीछे किसी को मार के है? तो पीछे वो ट्रक, वो दूसरा ड्राइवर भी बोल रहा था अभी, वो पीछे ट्रक को भी ये करके आया है, वो कोटा करके आया. वो ड्राइवर भी गुस्सा में था. वो ट्रक वाला भी आके बोला उसको, ऐसा ओटा करके आता है तू, ऐसा बोल रहा. इधर आके एक्सीडेंट कर दिया वो. गोवा 365 खातीर साहिल नाईक, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. पंचवाडी म्हैसाळ धरणात 120 दीस तिकपा इतले उदक सांठोवन दवरला. राज्यात उदकाचो उणाव जावचो ना देखून भिवपाची गरज ना अशें आश्वासन WRD मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिला. पळयात पंचवाडी म्हैसाळ धरण्या सावन आमचो रिपोर्टर कृष्णा नायकाचो हो खासा रिपोर्ट. आम्ही जे आसा ते पंचवाडी आसा आता म्हैसाळ डॅमाचेर. आणि म्हैसाळ डॅमात तुम्ही पळयतात फाटल्यान फाटल्यान जे डॅम आसा ते, त्या डॅमाक उदक आसा. पण WRD मिनिस्टरान सांगलां की हे डॅमाचे उदक आनी 90 दीस सुद्दां लोकांक वापरूंक बरें मेळटलें. पावस पडूं ना पडूं, पावस पडलें जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जावचो ना.
पावस पडलो जाल्यार घडये आनी डॅम भरतले. ताका लागून WND मिनिस्टरान म्हटलां की हे 90 दीस आनी जे साळावली डॅम जे आसा ते साळावली डॅमाक 120 दीस लोकांक उदक बरें मेळटलें अशें ताणें म्हटलां. आतां पळय हे जे डॅम जे आसा तुमी पळयतात आमच्या फाटल्यान ते तुमी पळयतात ते अर्द भरलेलें आसा अशें दिसता. पूण लोकांक कितले त्रास जातले वा कितले त्रास जावचे ना हे डिपेंड फुडलो जो दीस येतले तेच सांगतले. त्या लोक सगळे लोक डिपेंड आसात ते उदकाचेर आसात आनी उदक जर मेळना जाल्यार कितें जाता ते सगळ्यांक खबर आसा. लोकांची धंदळ अशी कपडे धुवपाक उदक न्हांवपाक हे आनी चड जाता. म्हणून आतां पळयतात तुमी की जे डॅम जो आसा खंयचोय डॅम जो आसा त्या डॅमाक आतां तुमी आमी अशें धरुया की जे ओपा डॅम जो आसा ओपा डॅमाचे बंधारे जे आसा ते आतां अजुनूय सोडलेले ना. म्हळ्यार 1-2 बंधार सोडून अजुनूय बंधार सोडलेले ना. म्हणटकीर उदक भरपूर आसा अशें दिसता. जशे जशे बंधार सोडटले ते तशें उदक लोकांक मेळत रावतलें. म्हळ्यार ह्या वर्साक तिसवाडी फोंड्या ऑल गोवाक उदकाची टंचाई जावची ना अशें WND मिनिस्टराचें म्हणणें आसा. 120 दिसा पावपाचें उदक आमचे सद्या प्रेझेंट आसा. घरांनी जर उदक आसा खंयच काळजी करपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री म्हणटा तशें आनी उदक भरपूर आसा सगळे. साळावले सागावले नंतर तिलारी आणि अंजुने आणि म्हैसाळ डॅम तिन्ही कडे आमचे 90 दीस आणि 120 दीस. 90 दीस म्हळ्यार 1.5 म्हयने जालो 1.5 म्हयने आणि 120 दीस म्हळ्यार 2 म्हयने जाले. आज आमी 13 तारखे आसात म्हणजे हे महिन्याच्या 17 तारीख हो महिनो सोंपतलो. पण ताजे मदीं 1-2 जी गरमी जाता ती पयली जर जाय 1-2 जर की पडटले. ही पावसाची बरी गरज पडली जर जाय जाल्यार काय पण एज इट इज अशें सुद्दां जर सिच्युएशन कितें पावस पडना आसना जाल्यार सुद्दां उदकाच्या सप्लाय बाबतींत आमकां चिंता करपाची गरज ना. फूल गोवाक गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हालींच NIOन म्हादयचेर दिल्ल्या अहवालाचेर गोंयांत वातावरण तापलां. खोटो रिपोर्ट दिल्ल्यान RGPन NIOक आनी भाजपाक उजरावन काडले. तांचो हो अहवाल फेक आसा. म्हादय वाटोवपाक आमी जाता तितले यत्न करतले RGPन सांगले. अनिल कुमार दिवचना रे दिवचना आमची मादय आमची मादय. तर राजेंद्र केरकर याने प्रेस बाईट दिली आणि त्यांनी क्लिअर कट सांगले की हो जो रिपोर्ट असा हो टोटल रिपोर्ट या NIOच्या ऑफिसान बसून केला. मादयच्या जागेर वचून करूंक ना, ऑन साइड वचून करूंक ना, ऑफिसान बसून कोणे तरी सांगला त्यांच्यानी रिपोर्ट केला म्हणून त्यांनी आरोप लायला. त्यांनी हे सांगला की हो जो रिपोर्ट असा हो रिपोर्ट टोटल फेल असा, इरेग्युलर असा, हो सारको ना म्हणून रिपोर्ट क्लिअर कट त्याने सांगलेल्या. हे तिनूय NIO सायंटिस्टान आयज गोंयचे मातयेन रावन गोंयचे ह्याच म्हादयचे उदक पिवन आयज गोंयकारांकडे आणि गोंयकाराच्या ह्या गोंयाकडे आमच्या ह्या मातयेकडे ह्या मायभूंयकडे गद्दारी केल्ली. आयज जो चीफ इंजिनियर असा प्रमोद बदामी हो खंयचो WRDचो चीफ इंजिनियर असा जेका एवरी टाइम हो BJP सरकार एक्सटेन्शन दिता हो खंयचो हो कर्नाटकाचो WRD जो चीफ इंजिनियर हा होय कर्नाटकाचो होय म्हादयची पाड घालपाक उठलेलो आसा होय गोंयची पाड घालपाक उठलेलो आसा. हो जेन्ना रिटायर जातलो गोंयान जर उदक ना हो आपले बॅग पॅक करतलो आणि कर्नाटका वयतलो आणि म्हादयचे उदक पितलो. आमी कितें करतले? हो सरकार सगळ्या सायडींच्यान त्याच्या कर्नाटकाच्या ऑफिसरांक कर्नाटकाच्या सगळ्या लॉबीक यूज करून गोंयची सायड आसा ती वीक करपाक सोदता, गोंयकारांक फोंडान घालपाक सोदता. याचो आयज आमी निशेध करता. हो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हा. म्हादयचो विषय आसा तो सबज्युडिस आसा. हो सुप्रीम कोर्टान आसा. प्रत्येक वेळा एकूच स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्टान आसा सबज्युडिस मॅटर म्हणून आणि सबज्युडिस असल्या कारणान तुम्ही उलोवंक शकना म्हणून. आणि तेच तुम्ही पळयला आसतलो हो फायदो आसा हो हेंच्यांनी घेतलो.
जेन्ना हाऊस कमिटीची मिटींग जाली, पयलूच एक फर्स्ट प्रिलिमिनरी मिटींग जाली, तितून व्हडलें डिस्कशन काय जावंक ना. सेकंड मिटींग जाली, तितून फक्त सांगता एडव्होकेटांक विचारता, एडव्होकेटांक कांयच खबर ना, आमी डेट मागता म्हणटा. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, हांगा करोडांनी पयसो मोडलो ह्या एडव्होकेटांचेर, आनी फक्त तारीख मेळपाक अजून पर्यंत एकूय तारीख मेळोंक ना. आनी एक सायडीन जो बिट्रियल आसा हो एनआयएन केलो, एनआयएन हो जो रिपोर्ट आसा हो एनआयएन रिपोर्ट टेबल केलो आनी कोणाक दाखोव पासून ना. जेन्ना एप्रिलाच्या 28 तारखेक 2024 हो रिपोर्ट जालो, हो रिपोर्ट आउट जालो, पब्लीश जालो, एक्सेप्ट जालो, आनी तो रिपोर्ट गोंय सरकाराक खबर ना काय कितें? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक बीजेपी सरकार गोंयानूय आसा, सेंटराक आसा, ही दोन्ही डबल इंजिन मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता आनी गोंयची जी जमीन आसा, गोंयचें जे उदक आसा हें सोंपोवपाक सोदता. तो ये जब रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट में बात करते हैं कि कलसा और बंडूरा जो डाइवर्जन है, मादई डाइवर्जन जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हुआ तो गोवा पे उसका इफेक्ट नहीं होगा. उनका कहना है कि कलसा का, अगर उनके रिपोर्ट में वो ये बात कर रहे हैं कि अगर कलसा का डाइवर्जन हुआ तो सिर्फ मादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो नॉर्दर्न पार्ट है उस पे ही थोड़ा इफेक्ट हो जाएगा, और भंडूरा का अगर डाइवर्जन होता है तो गोवा पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, नील इफेक्ट होगा करके. और वो ये भी हमको बोल रहे हैं, उनका ये भी कहना है, उनका ये भी सजेशन है, बहुत सारी सजेशंस उन्होंने दिया है कि चेक डैम्स बनाना है, दूसरी साइड डैम बनाना है, पानी को रोक के रखना है, ये वो उन्होंने बहुत सारी बातें की है. उन्होंने उसमें से एक बात की है कि गोवा में जो भी लोग राबी का खेती करते हैं, मतलब अक्टूबर से मार्च तक, मई अप्रैल तक जो खेती होता है, वो स्पेशली पैडी होता है, वो लोगों को कम करना चाहिए. एक तरफ सरकार एग्रीकल्चर पॉलिसी ला रही है, दूसरी तरफ ये एनआईओ बोल रहा है कि खेती मत करो, आप फार्मिंग मत करो. क्यों? क्योंकि उनको पानी कर्नाटका को देना है. तो वो पूरा प्लान करके उन्होंने वो रिपोर्ट किया है. पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकरान एनआयओच्या शास्त्रज्ञांनी केल्ल्या अहवालाचेर कितें जाप दिली ती आयकात. तेंच्यांनी अभ्यास करूंक ना, आनी तेंच्यांनी ज्यो उपाय योजना तितून सुचयलेले आसा तितूंतल्यान म्हाका हास्य काय रडचें हें कळना की येदे व्हडले शास्त्रज्ञ जे आसा तेंच्यांनी त्या वाठाराक भेट दिवपाक जाय आसली, आनी तुमी जेन्ना जबाबदार अहवाल प्रकाशीत करता तेन्ना त्या वाठारांतल्या लोकांचो त्या गजालीन आस्पाव करपाक जाय आसलो. कारण आमी जेन्ना निबंध लिहिता तेन्ना तो निबंध वस्तुनिश्ठ जावचो आनी तेतून खंयच्याच पक्षाची बाजू घेवची न्हू, ही जबाबदारी त्या लोकांची आसली. पूण त्या शास्त्रज्ञांनी ते तशें करूंक ना. आनी एकंदर जो अहवाल बरयल्लो आसा तेतून तेंच्यांनी बरयला की पर्यावरणाचेर, वन्यजीवाचेर व्हडलेशे दुश्परिणाम जावचे ना. तुमी कशें सांगूंक शकता जावचे ना? कारण हो विशय जो आसा हो सध्या सर्वोच्च न्यायालयान पावलेलो आसा, आनी सर्वोच्च न्यायालयान ह्या विशयाचेर आतां हेच्या फुडें निर्णय जावपाचो आसा. त्या शिवाय गोंय सरकारान केंद्रीय वन, पर्यावरण, हवामान बदल मंत्रालय आसा तेंचे कडेन आपली बाजू मांडलेली आसा. राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागारान अजून लेगीत कर्नाटकाक परवाने दिवंक ना. कित्याक तांकां खबर आसा की हो टायगर कॉरिडॉर आसा, व्याघ्र भ्रमण मार्ग आसा, आनी ह्या व्याघ्र भ्रमण मार्गान अशा प्रकारचो प्रकल्प येत जाल्यार कितें तेचे दुश्परिणाम जावंक शकता ही तांकां बेस बरी म्हायती आसा. हे जे शास्त्रज्ञ आसा ह्या शास्त्रज्ञांनी हो जो अहवाल तयार केल्लो आसा हो त्या संस्थेन बसून तयार केल्लो आसा, आनी तांकां जी उपलब्ध म्हायती मेळिल्ली आसा त्याच्या आधारार केल्लो आसा. आणि ज्या पद्दतीन आता कर्नाटकाक जर ह्यो जर न्हंय डायवर्ट जातात जाल्यार हांचे मनशाचें जीवन काबार जातलें. झाडां पेडां काबार अशी ऑलरेडी बीजेपी गव्हर्मेंटान केल्ली आहात, दोंगर बीन तेतूंक आशिल्लें घट्टण जातलें. तुम्ही जे पळयता हांगा एनआयओ जी फोटिंगपणां केल्ले आसा ते फोटिंगपणां करतले कित्याक हो सरकार फोटिंग आसा. हो सीएम येयल्ले दिसा सांगता की कांयच जावचें ना, कांयच जावचें ना. कितें जालें तें गोंयकारांनी पळयल्लें आसा. प्रत्येक कडेन फोटिंगपणां. नाल्यार जें आयचें उदक जें आमकां जें मेळटा, बारीक मेळटा पळय न्ही, तें उदक कायमचें सुकतालें. आनी जें आमची शेतां, जी कुळागरां, जी भाटां आसा ही मोरोन वयतली, आतां मोरो लागलेली आसा. हे मंत्र्यांनी ह्या सायडीन पळयची गांवांत भोंवन. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. दिवचल मार्केटांतलो जीर्ण जाल्लो जिनो वापरप्यांक धोक्याचो थारला. हालींच जाल्ले पालिकेचे बसकेत परिशदेच्या वांगड्यांनी पावसाळ्या पयली दुरुस्ती वा पुनर्बांधणी विशीं म्हायती दिल्ली. जिन्या पोंदा बसपी व्यावसायिकांनी आपल्या उदरनिर्वाहाची चिंता करून आपल्या व्यवसाया खातीर पर्यायी सुवात मागल्या.
ही म्युन्सिपाल्टीन तरीच मिटींग जाली आनी हे काडटले म्हणटात. तुमचें कितें म्हणणें आहा तेज्या बद्दल? काय ना आमकां खंय तरी इल्लो जागो दिवन तुमकां जागो दुसरे कडेन दिवंक जाय. आतां तुमी सोपो दिता काय तुमचें अशें सोपो दिता? पूण ते म्हणटा की सोपो कोण दिता ते सारकें शॉप न्हू अशें, तेज्या बद्दल कितें म्हणटा तुमी? ना तशें काय ना आमी डेली 60 रुपया दितात. तुमी आतां खूब वर्सां जालीं बसता, तुमकां दुसरे कडेन दिवंक जाय अशें दिसता. आम्ही हांगासरलेच ना, आमकां कितले तो अंदाजूच ना चांगल्या कितके वर्सां जालीं? 30-32 सुद्दां जावंक शकता. न्हू आतां हे काडटले म्हणटा, तेज्या बद्दल तुजें कितें म्हणणें आहा? म्हाजें म्हणणें कितें की आमकां खंय तरी तुमी हें करून दियात, इतलेंच हेंच्या वांगडाक आमकां दियात जालें. हे आतां स्टॅरकेसीक कितें जालां? ही सोपाणांक कितें जालां सद्या? काम करतात न्हू. हय, ते आतां मोडून दुसरें बांदपाचें आसा. हां ते आतां प्रत्येक वेळा आमकां येवन सांगता की हे काडा हांगासरलें काडा तुमकां हें करता. पूण हेका वर्सां खूब गेले आतां. तुमकां खूब वर्सां जालीं हांगाच बसता तूं? हय खूब वर्सां गेली, म्हणजे हें कितें करूंकूच ना. हें करूंकूच ना, तशें बांदलां तशेंच आहा. तशें गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या कांय वाठारांनी गडगडाचो पावस पडलो. 16 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट लागू केला, जाल्यार 20 तारखेमेरेन पावसाचो अदमास आसा. IMDच्या मतान अनुकूल परिस्थितीक लागून येता त्या दिसांनी मॉन्सून आनीक मध्य बंगालाच्या उपसागरांत आणि लागसरच्या वाठारांनी पावपाची शक्यताय आसा. चक्रीवादळाचो थळाव्या हवामानाचेर परिणाम जायत आशिल्ल्यान राज्यात थोडो वेळ पावस, गडगडाट आणि वीज पडपाक शकता. बुधवारा राती पुराय गोंयांत विखुरिल्ल्या पावसाची नोंद. गडगडा सयत पावस आणि वीज. गोंया खातीर येल्लो अलर्ट. पावसाचो अदमास 20 तारखेमेरेन वाडयला. शुक्रारा उष्ण दमट दीस आणि सांजवेळा पावस. तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.